नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। अनमोड घाटाचेर एक ट्रक रस्त्यावेल्यान सकल पण चालक ट्रक्का शिरकोवन आशिल्ली घटना घडली। अनमोड घाटातल्या दरीत रात्रीन ट्रक कोसळून घेवन चालक जखमी अवस्थेत ट्रकात शिरकोवन आशिल्लो। या रस्त्यावयल्यान वयते आशिल्ले एक इसमान दरीतल्यान येवचो आवाज ऐकून अनमोड पोलिसांक खबर दिली। अपघाताची माहिती कळटरीत ताबडतोब पीसीआर व्हॅनांतले सहाय्यक उपनिरीक्षक प्रदीप गवसे, हवालदार प्रमोद काजूमळकर, पोलीस कॉन्स्टेबल शंकर नाईक, आशिष कासकर सागो हेमी सगळ्यान प्रज्योत फडते हेमगेल मार्गदर्शनात 1.5-2 तास काम करून चालकाली सुटका केली। तेमकां उपचारा खातीर पितये तिस्कच्या आरोग्य केंद्रात भरती केला। कर्नाटका विधान परिषदाक स्थानिक संस्थेच्या डिसेंबर 10 तारखेक जावच्या इलेक्शनात स्थानिक संस्थेचे सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी भाग घेऊन मत घालूक जाय म्हणून जिल्हा पंचायती सीईओ प्रियांका एम हेमी सांगले। जिल्हा पंचायत सभाभवनात विधान परिषद इलेक्शनाक मत घालचे संबंध स्थानिक संस्थेच्या लोकप्रतिनिधीक माहिती दिवच्या निमित्तान आयोजित केल्ल्या व्हिडिओ संवाद कार्यक्रमात जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम हेमी सांगले। विधान परिषद इलेक्शनाक निर्दिष्ट संख्येत मतदार आसात। एक मत बी खूप महत्वाचे आसा। तशें म्हण कोण बी मत घालनासतना रावूंक जायना। तशेंच मत बी सारकें घालूं जाय। मत घालूक चुनाव अधिकारीन दिल्लेत पेन वापरूं जाय, दुसरे खंयचे बी पेन वापरूंक जायना। एक उमेदवाराल्या नांवा मुखार मात्र एक म्हूण घेवन गुर्त करूंक जाय। एकापेक्षा जास्त उमेदवाराक मत घालूंक जाय जाल्यार 2, 3, 4 अशें गुर्त करूंक जाय म्हण तेमी सांगले। एक बालिकाल्या मागणेक मान्यता दिल्ले जिल्हा मंत्री शिवराम हेपारेमी होसाकोळी ग्रामाक भेट दिवन घेवन तांची परिस्थिती पळयले। होन्नावर तालुक्याच्या होसाकोळी ग्रामाचे बालिका आपल्या गावात ब्रिज बांधून दिया म्हणून कारवार न्यूजा मार्फत जिल्हा मंत्री कडेन तेमी विनंती केली। मंगळवाराक होसाकोळी ग्रामात भेट दिल्ले शिवराम हेपारेमी स्थानिक एमएलए दिनकर शेट्टी हांचे बरोबर जाग्यार वचून घेवन ग्रामस्थ लोकांची समस्या आणि मागणी आयकले आणि जात तितले बेगीन ब्रिज बांधून दिवचे भरवसो दिले। मंत्री गावात भेट दिल्ले बदल ग्रामस्थ लोकांनी खुशी व्यक्त केले। ಸಮಸ್ಯೆನ ಇವತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಸರ್। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ गोवा राज्यात सद्याक जाल्ल्या सुपर मॉडेल ऑफ इंडिया 2021 फॅशन शोत अंकोला तालुक्याचे औरसाचे युवक दिव्यांग कर्नाटक राज्य टीमाचे अरुण शेठ हेमका मिस्टर पॉप्युलर पुरस्कार मेळ्ळो। 2016 सालाचे मिस्टर वर्ल्ड विजेते रोहित खंडेलवाल हेमी अरुण शेठ हेमका पुरस्कार प्रदान केले। अरुण शेठ हेमी बेंगलोरच्या प्रायव्हेट कंपनीत काम करतेत आसात। अरुण हेमी राज्य स्तराच्या दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर जावन आसात। दक्षिण वलय दिव्यांग पॅरा प्लेयर्स जावन घेवन आशिल्ले अरुण शेठ मुंबई, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश तशेंच अलग अलग क्रिकेट टुर्नामेंटात भाग घेलात।
कारवार नगरसभेचे पर्यावरण अभियंता मल्लिकार्जुन जी बी हेमी पौरायुक्ताली नकली सही करून क्रिमिनल अपराध केला. त्यांचे विरुद्ध पोलीस प्रकरण दाखल करूक जाय म्हण आग्रह करून जनशक्ती वेदिकेचे माधव नायक हेमी जिल्हाधिकारीक अर्जी दिली. कारवार नगरसभेत अव्यवहार चलतेत आसा अशी माहिती मेळिल्ल्यान माहिती हक्क कायद्या भितर माहिती घेयले जनशक्ती वेदिकेचे माधव नायक हेमी सांगले की कारवार नगरसभेचे पर्यावरण अभियंता मल्लिकार्जुन जी बी हेमी तारीख 3 सप्टेंबर 2021 दिल्ल्या अर्जेक परत भरून दिल्ल्या पत्राचेर आणि तशेंच तारीख 15 सप्टेंबर 2021 दिल्ल्या पत्राचेर पौरायुक्ताली सही नकली केल्ली कळून येयला आणि हो क्रिमिनल अपराध आसा. नगरसभेचे पौरायुक्त RP नायक कचेरीत ना जाल्यार बी तेमगेली सही आपुणूच केल्ले कानुना भायर आसा आणि कानुना प्रकार अपराध आसा. तशेंच विश्वासघात बी आसा. नकली दाखलपत्र तयार केल्ले बी अपराध आसा. पर्यावरण अभियंता मल्लिकार्जुन हेमी हेजे पयले कितले तरी असले अपराध केलात ते चौकशी करून घेवन कळून येवं जाय. तेका लागून हेमचे विरुद्ध पोलीस प्रकरण दाखल करूक RP नायक हेमकां सांगूक जाय म्हण घेवन माधव नायक हेमी दिल्ल्या अर्जेचेर मागणी केला. ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗರಸಭಾ ಆಯುಕ್ತ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೇನೋ ಈಗ ಹಿಂಬರಕ್ಕೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ ಕಾರವಾರ. ಅವರು ಈ ದಿವಸ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನಾಲೆಜಿಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. आयचा इतलाच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.